मंगलम. नमस्कार. सार्ध पंचशतमानोत्सवांत आज आमचे अंजेत असाची हुबळीचे DRN ग्रुपाचे श्री दिनेश नायक आणि श्रीमती दीपा नायक. दिनेश माम, तुम्ही आज रामनाम तारक हवनांत पार्टिसिपेट केले. अरेंजमेंट्स पूज जाऊ होम जाऊ कशी दिसलं तुमका? अरेंजमेंट्स होमाच्या शास्त्रोक्त होम ताजे बद्दल दोन उत्तर नाचे. आम्ही 550 म्हळ्यार 500 इयर्साचे हांव सान आशिल्लो तेन्ना, म्हळ्यार तेन्नाच आनी आतां हाजे गजांतर हें आसा. म्हळ्यार आमकां मना आशिल्ल्या पुशी बरें करून हांगा केले अरेंजमेंट. तांचो ಒಟ್ಟು लोक ಸ್ವಾಮ್ಯಾಲ ಆಶೀರ್ವಾದ, देवाले आशीर्वाद, व्हड स्वाम्याले पर्टिक्युलर आशीर्वाद. ताजे निमित्त हें ಒಟ್ಟು जावचें एक आमकां कारण करता म्हणून अशें दिसता. आमी ಒಟ್ಟು सेवक आले आनी ಒಟ್ಟು लोकांना हांगा स्वाम्याले शिष्य वर्ग कसो आसा, ಒಟ್ಟು लोकांना एक टीम वर्क म्हणून केल्ले निमित्त म्हळ्यार आतां 2020 भितर वन डे लास्ट बॉलाक सिक्सर मार्गन विन जाता पळया, तशी हें एक म्हणून कर न्हू ट्रॉफी विन जावू का म्हण तशी एक हें कर दिलें. आज होमाक खरें सांगता जाल्यार आमी बशिल्नाच, आमगेले चेडवां बशिल्ले. कित्याक म्हळ्यार आज अशी पळोवच्या गेल्यार एक 5 ते 10% यंगस्टर्स दिसतात. बाकी वाटू साधारण आमगेले वयाचे, म्हळ्यार आमी म्हणटारी म्हणून अर्थ न्ही, पण यंगस्टर्सांक ते जास्त तांकां तो आमगे संस्कृती म्हळ्यार कसले ताजे एक परिचय जावं का म्हणल्या कारणा खातीर आमी आमगेले चेडवांक आज होमा बशिल्ले. पण भायल्यान हांव पळयता आशिल्लें, निरीक्षण करता आशिल्लें, इतलें सुव्यवस्थीत रितीरी खंयी गडबड ना. प्रत्येक एक होम कुंडा लागीं 5 आचार्यांक बसयल्ले, अगदी शास्त्रोक्त व्यवस्थित रितीन म्हळ्यार प्रती एक गडबड करनाशी, नाजाल्यार कशी एकदम हे मारतात लायक कसं रे एक 10 मिनटां भितर 15 मिनटां भितर मुखसूच गडबड उरता, ते कसले नाशी अगदी समाधानीन हो होम आज हांगा जाल्ले आसा. हाजे बद्दल आमकां अगदी अतिशय आनंद दिसता. आणि ते हे हवनाचे जाले. आता हे सोड म्हाका आज लास्ट पूर्णाहुती वेळारी भटमामान एक श्लोक मेळ्ळो. रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः. अंतुत रामाले दुसरे म्हळ्यार रामाला आवय कौशल्या, दशरथ महाराज किंवा सीता माता रामाक खंच नांवान आपयता. हाजे बद्दल त्यांनी वर्णन दिले. तेन्ना म्हाका दिसले तर राम प्रत्येक रघुनाथ, रघुनंदन, रघुकुल तिलक अशी म्हणताना तागल एक व्यक्तित्वाचे एक गुणाच परिचय त्या श्लोकांत तो एक शब्दात दिसता. हाका म्हळ्यार हे एक परिपूर्ण व्यक्तित्व श्रीरामाले. आणि राम कशी आवय बापय प्रथम गुरु, तांकां चलच्या शिकवतात, जगात कशी मुखार वचका देवा म्हणून शिकयतात. पण परिपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण कोण केले? गुरु विश्वामित्रान. श्रीराम राम देवंश, पण मानव जन्मात येऊन मानव धर्म परिपूर्णता कशी करका म्हणून शिकयल्ले विश्वामित्रान. अशी आज आमकां आमगेल गुरु हांगा मेळिल्ले आसात. गुरु महाराज हांगा कसं की म्हळ्यार आमगेल 24 पॉन्टिफ्स आणि ही इज द 24th पॉन्टिफ. सो कसं की म्हळ्यार ते पुरा गुरु वर्य जे आसात, गुरु परंपरा आसात, तांगले शक्तीन, तांगले आराधनेन सर्वशक्त सदृढ जाल्लो आमगेल पीठ आहे. आणि हे पिठाक आमगेले गुरुस्वामी आज हांगा विराजमान जाल्ले आसात. आणि त्यांनी ल्हान वयांत आशिल्ले मितीन तांकां आतां हांगा पळय हे मठ आसा आमगेलो, हो अगदी सुंदर मठ. ताजे बद्दल 2 उत्तरां ना. 550 इयर्स म्हणल्या नंतर थंय शिथिलावस्थेत आयिल्ले आसा. आणि ते शिथिलावस्थेत आयिल्ले नाविन्यता कशी हाडका. कारण आज इतले कॉम्पिटेटिव्ह वर्ल्डांत इवन चेडवांक सुद्धा आता अशी आमी एक चेडवांक अशी बसून शिका रे म्हळ्यार शिकनाच. सो तांकां मनावची तशी कशी करेत अशी एक नाविन्यता हाडचे स्वभाव तांगेलांतूच आसा. आणि असले आमकां स्वामी आले, गुरुवरी आले म्हळ्यार आमकां एक दिशा, एक मार्ग, आमगेले नेक्स्ट जनरेशन जो आसा एक सुसंस्कृतपणा
ते शिकोवक आशिल्ले मस्त आवश्यकता आशिल्ले आनी आज आमगेले गुरु महाराज ते कार्य करता आसात हाका आमी भगवंताक अनेक धन्यता भाव आमी प्रकट करताच तशी अशी आमगेले ऑलरेडी आमगेले सुसंस्कृत सांज समाज गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज आसा सांज समाज पण सुसंस्कृत अशी म्हणतात पण नेक्स्ट जनरेशन येवका तांकां एक समज दिशा तांकां मार्गदर्शन ते काम हांगा जावचें आसा आनी हे खंडीत जाता आमगेले गुरुवर्या खंयच्यान म्हणजे म्हागेले एक अभिप्राय हांव तुमगे लागी आज प्रकट करता आसा आणि स्वाम्याले एक लॉंग टर्म विजनाच्यान तांणी हे केले आता रिकन्स्ट्रक्शन इट्स अ पार्ट ऑफ इट आणि आणि आम्ही सांगित की म्हणजे इट्स जस्ट अ बिगिनिंग आज नंतर कसं आमगेले मठाची एक न्यू लेगसी एक स्टार्ट जाता न्यू फेज ऑफ द लेगसी स्वामेल परमपूज स्वामेले कसं लॉंगर टर्म विजन असा पाठशाळेत जाऊ नाजाल्यार एक टुरिस्ट डेस्टिनेशन जाऊ का म्हण हे जाऊ तुमगेल कसं म्हणणें आसता तुम्ही अगदी राईट क्वेश्चन विचारले व्हेरी ऍप्ट हांव हांगा दोन म्हळ्यार आमगेले व्हड विद्याधिराज स्वाम्याल पुण्यतिथी आयिल्ली तेन्ना हांव येता आसतना मेटार सादारण एक 500-600 भट्ट आचार्य वर्ग बशिल्ले आणि तातूंत मॅक्झिमम 85% ऑफ द आचार्य वर्ग ते हे गुरुकुलांतल्यान शिक्षण घेवन गेल्ले आणि ते पळयले तेन्ना म्हाका दिसलें इतलो भर नायले की म्हळ्यार इतले आमगेले समृद्ध समाज निर्माण कारण आमकां आवश्यकते आसा आतां गुरुवर्याले आणि आचार्याले सो जाल्यार नेक्स्ट जनरेशन कसं नसते ते कमी जाता आसा ते चूक म्हणना हांव पण आमगेले एक्झॅक्टली आमगेले रेग्युलर एज्युकेशना बरोबर हाजी बी आवश्यकता आसा आणि आज आमगेले गुरुवर्य हांगा गुरुकुल सुरू करता आसात आणि हाजे मुखार वाड जातली खंडित जातली आणि एक नाविन्य रीतीन जातली हे म्हणच्याक म्हाका अगदी आनंद ऍट द सेम टाइम वन मोर क्वेश्चन यू हॅड आस्क्ड राईट खंयचे तुम्ही क्वेश्चन विचारले म्हळ्यार आता कसं एक लोकांनी येवका खाली आमगेल समाजार लोकांनी भायर लोकांनी बी येवका आणि दे मस्ट बी गेटिंग अडॅप्टेड नाल्यार गेटिंग इन्क्लायन टुवर्ड्स रिलिजियन नाल्यार आमगेल कसं एन्शियंट विजडम आशिल्ले ताका इन्क्लायन जावका म्हण स्वाम्याले कसं विजन आसा ताजे बदला कसं स्वाम्याले विजन आसा म्हळ्यार आज एक 77 फीट श्रीराम प्रतिमा त्यांनी राबयल्या 77 फीट म्हळ्यार तागेले विशालता वैशाल्यता तो तांकां दिसून येता आणि हे वैशाल्यता तांणी ते राबयल्ले कारण अशी म्हाका दिसचे हे प्रत्येक चेडवान आतां आमी सान आसतना आमकां समुद्रा वेळेर व्हरता आशिल्ले आणि आमगेलो आज जावं आमकां आकाश दाखयत आशिल्ले ते पळया देवा समुद्र पळया कितलो विशाल आसा पळया म्हूण दाखयत आशिल्ले म्हळ्यार कितले ते होड दिसता पळय तशी आमगेलें मन बी विशाल वैशाल्यता घेता म्हणजे ताजे अर्थ तशें हांव इतलो होड विशाल हांगा राम मूर्ती हांगा तांणी स्थापना केल्ली आसा ऍट द सेम टाइम ते पळोवन आणि ते पळोवच खातीर आतां सरदार वल्लभभाई पटेलाले मूर्ती अनावरण केल्ली आसा तशीच हांगा हे मूर्ती प्लस रामायणाचे दृश्यावळीचे चित्रीकरण करून हांगा कसं दाखोवचे तांगेले प्लॅन आसा पळय ते जर हांगा जाता खंडित हे एक डेस्टिनेशन जाता भायले लोक भरपूर हांगा येताची आणि आमगेल कल्चर तांणी बी लर्न करता हय आमगेल कल्चर आमगेल संस्कृती आमगेल संस्कार हे चेडवांक शिकोवच्याक हे एक बरो अवकाश आणि हे स्थान म्हणच्यान तो काहीही डाऊट ना थँक्यू व्हेरी मच फॉर द बोथ ऑफ यू धन्यवाद थँक्यू